सद्याचो टायम बरो असल्यार सगळें बरें, टायम फेल असल्यार आयिल्ल्या संकटाक तोंड दिवचेच पडटा. शुक्रार सकाळी आजरा आंबोले मार्गावेल्या सुळेरान वाठारांत मोटारीचो सेल्फ एक्सिडेंट. कामुर्लीची 50 वर्सां पिरायेचे अंकिता भोसले मरण. आयज शुक्रारा आजरा हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो कारयेचो. हेतून कामुर्ले हांगासर रावपी जी अजीत भोसले, मागीर तेची बायल अंकिता भोसले, चेडो आशीश भोसले आनी दुसरो चेडो अंकेश भोसले हे देव दर्शनाक लागून अक्कलकोट हांगासर गेले आनी ते येता आसतना आयज सकाळी आजरा हांगासर पावले आनी ते गाडी वयलो कंट्रोल केलो आनी त्या हितून गाडी उलटी जाली फोर व्हिलर आनी तेतून ती अजीत भोसलेची बायल जी अंकिता भोसले ही 50 वर्सांची ती सुकली, ती डेथ जाली. सद्या म्हायती मेळटा ते हितून आजरा पुलिसांनी पंचनामो करून जे पोस्टमार्टमाक लागून तिजे बॉडी आहा अंकिता भोसलेची ती व्हेल्यात. तशी पोस्टमार्टम जाल्या उपरांत ती बॉडी दितली फॅमिली कडेन आनी मागीर तिचे हांगासर कामांनी हांगासर फुडलें इन्वेस्टिगेशन आजरा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सांगिल्लें.